जगभर कोविड-19 दुयेंतान खवदळ घातला. कितल्याशाच लोकांक ह्या दुयेंतान मरण आयलां. गोंय तातूंतल्यान साल्वार जालां. गोंय कोरोनामुक्त जाल्ल्यान देशांतले हेर राज्यांतले लोक गोंयांत येवपाक सोदतात. आनी तशें जाल्यार गोंयांत येवपी लोक हेर राज्यांत आशिल्ले कोविड-19 दुयेंत गोंयांत घेवन येतले अशी खंत मुरगांव ब्लॉक काँग्रेसीचो अध्यक्ष संकल्प आमोणकरान उक्तायल्या. 300 ट्रक एका टायमार येवपाचे आसा. म्हणल्यार दिसाक 300-900 रोटेशनान 900 ट्रक वास्को येवपाचे आसा मुर्मगांवान पोर्टान. आनी तेज्या वांगडा ड्रायव्हर आनी कंडक्टर हे सगळे बेळगांवचे आसतले. सो धर 900 ट्रक आनी 2-2 लोक येयले जाल्यार अरावंड 2000 लोक कर्नाटकासून बेळगांवसून, जे बेळगांव आयज रेड झोनान आसा, डेंजर थंयसर केसीस वाडत रावलेले आसा बेळगांव, ते लोक सगळे जाण आमचे वास्को पावतले आनी हेजो चान्सीस जी स्प्रेड जावपाचे चान्सीस ती आसा. सो हांव मागता गव्हर्मेंटा कडेन ट्रान्सपोर्टेशन आसा ते सद्या लॉकडावन काबार जायसर ट्रान्सपोर्टेशन दिवपाचें न्हू. मागीर आनी जर ट्रान्सपोर्टेशन स्टार्ट करता सुद्दां जाल्यार सगळी काळजी घेवपाची गरज आसा. कित्याक त्या लोकांची कितें ते लोक जे येतले ते आमचे सगळे वास्कोकारांक सुद्दां त्रास करून सोडूंक शकता. सो इतलेंच गव्हर्मेंटा कडेन मागता की आमकां जी आमी ग्रीन झोनान आसा ते आमकां रेड झोनान व्हरनाका. दिल्ली ते गोंय रेल्वे चालू करपाची आसात तिवूय बंद करची. गोंयांत रेल्वेक थांबो दिवचो न्ही. रेल्वे चालू केल्यार दिल्ली आनी हेर राज्यांतले लोक गोंयांत येतले अशें काँग्रेसीचो संकल्प आमोणकार म्हणटा. वायट दिसता जे गव्हर्मेंटान जे डिसिजन घेतलेलें आसा. आयज दिल्लीसून गोंयांत ट्रेन येवपाची आनी 15 मेसून स्टार्ट जावपाची आसा. आयज अजाप दिसता कित्याक आयज आमकां हे ट्रेनीची कसली गरज आसा गोंयकारांक जी दिल्लीसून गोंयांत येता ती. हांव गव्हर्मेंटाक प्रश्न करपाक सोदता की बाबा आमचे गोंयकार थंयसर कितले लोक आसा जे अडकून उरलेले आसा. आनी ही बीन ट्रेन आठवड्यांसून 2दा येतली गोंयांत, दिल्लीसून गोंयांत. आनी जेन्ना ही गोंयांत येतली जाल्यार हेंचे 4 स्टॉप्स आसतले. एक रत्नागिरी, एक पनवेल, एक वरोडा आनी एक कोटा. कोटा म्हणटा हो राजस्थान आसा, हो रेड झोनान आसा. वरोडा म्हणटा हो गुजराताक आसा, होवूय रेड झोनान आसा. पनवेल हे महाराष्ट्रान आसा, हेवूय रेड झोनान आसा. जेन्ना ही ट्रेन आख्खी रेड झोनानसून आमच्या गोंयांत जे आमी सेफ आसा ग्रीन झोनान येतली, एक खंय तरी एक दुबाव लागता कित्याक बाबा येदी व्हडली रिस्क गव्हर्मेंट कित्याक घेता काय म्हणून. गोवा गव्हर्मेंटानूच स्टेटमेंट केलेलो आसा की आमचे 400 लोक हे ट्रेनीन येतले जे गोंयकार आसा. हे गव्हर्मेंटान डिक्लेअर करचे 400 लोक कोण आसतले. आनी 400 लोक आसा जाल्यार 400 लोकांक दिल्लीसून गोंयांत हाडपाक आमकां 3 बुगी सुद्दां खूब जाले. आठवड्यांसून 2-2दा ट्रेनी येवपाची गोंयांत गरज ना. आयज जर फाटल्यान हेजो हिडन एजेंडा कितें तरी आसा असो डावट येता. दिल्लीसून जे लोक येता आनी गव्हर्मेंटान जो सपोर्ट करता हेच्या फाटल्यान एक हिडन एजेंडा आसा. आनी खंय तरी असो दुबाव दिसता कितें बाबा दिल्लीचे जे व्हडले बिझनस टायकून आसा, व्हडले पॉलिटिशियन्स आसा, जे कॅसिनो लॉबी आसा गोंयची, ते सगळे दिल्ली सेटल आसा. थंयसून हे लोक येवपाक गोंयांत लागलेले आसा. आनी हांकां फक्त गोंयांत एक सेफ झोन जाल्ल्या कारणान ते सगळे आपल्या फॅमिली, आपले रिलेटिव्स, आपले ऑफिसर्स हांकां घेवन ते गोंयांत येवपाचो ही शक्यता आसा. तेज्या लागून हांव गव्हर्मेंटा कडेन मागता कितें हे गोंयांत परत जर अशे भायरसून लोक येवपाक लागले ते दिल्लीसून, कित्याक दिल्लीसून तर आमकां आमचे जर लोक कोण आसा जाल्यार आवट ऑफ इंडिया खुबशे लोक आसा तांकां हाडपाचो प्रयत्न चालूच आसा. बाकीचे स्टेटीन आसा बट दिल्ली असल्या स्टेटीन आमचे गोंयकार म्हणटा ते खंयच ना. आनी हे जे सगळे रेड झोनानसून जी ट्रेन ट्रॅवल करून येतली हेजो व्हडलो इफेक्ट फाल्यां आमकां गोंयकारांक जावंक शकता. सो गव्हर्मेंटान हेजेर विचार करपाचो जाताले जी ट्रेनी कॅन्सल करपाची. आमचे जे गोंयकार आसा तांकां फक्त हाडपाचें तेंच्यांनी